रीण काडिल्ले ट्रकवाले बार्जवाले मशीनवाल्यां खातीर सरकारान अर्थसंकल्पांत 150 कोटीची पॅकेज घोशीत केल्या। मात रिणाचो आंकडो 1800 कोटी रुपया आसा। सरकार इतले रीण कसो फारीक करतलो असो प्रस्न कामगार फुडाऱ्यांनी केला। सेजा गोवा कामगारांक काडत आसा, तांचे आड निशेध म्हणून कामगार 2 एप्रिलाक पणजे मोर्चो काडटले। जे कोण रीण काडलेले आसा तेजे रीण दुसऱ्या बँकेन ट्रान्सफर करता अशें आमकां आयकूंक येल्लें आसा आनी ही स्कीम अजुनूय इवॉल्व जाल्ली ना आनी सरकार आपल्या बल्सांतल्यान एकूय पयसो मायनिंग पिडेस्तांक जावं जे लोन्स काडलेले आसा त्या लोनांक जे स्टेक होल्डर्स आसा तांकां फारीक करपाक दिना। फक्त वन टायम सेटलमेंटा अंडर 30% रिबेट घेवन सरकार दुसऱ्या फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशना कडल्यान रीण काडून ते रीण ह्या मायनिंग स्टेक होल्डरांच्या नांवारूच आसतलें। ते सरकार आपल्या तकलेर घेवपाचो ना, ते मायनिंग स्टेक होल्डराचे रीण आसतलें। 2 एप्रिलाक सकाळीं 9:30 पणजे मोर्चा काडपाचें मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्या कामगारांनी थारायलां। सेजा गोवा कंपनी कामगारांक कामावयल्यान काडीत आसा, ताचो निशेध म्हणून हो मोर्चा अशें कामगार फुडारी क्रिस्टोफर फोन्सेकान सांगलें। आमी ह्यो ले ऑफ हाच्या विरोध आमी हाक मारूंक सोदता, ह्या विरोध आमी उलो मारूंक सोदता आनी अनफेअर लेबर प्रॅक्टिसीस कामगारांच्या विरोध ज्यो कितें हे मॅनेजमेंट मंडळ काडटात खुबश्या कामगारांक काडूनच उडयला। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। ताळगांवच्या रॉयल हायस्कुलाची प्राचार्य मारिया झिटा आफोन्सो आड पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्या। ती भुरग्यांची छळणूक करता म्हणून आरोप केले उपरांत हो मुद्दो पुलिशे मेरेन पावलो। शेनवारा पुलिशेन तिच्या आड बाल हक्क कायद्या खाला कागाळ नोंद केली। जुंता फेर्नांडीसान ही कागाळ नोंद केल्या। ही शिक्षिका मारिया आफोन्सो भुरग्यांचेर अत्याचार करता असो सगळे आरोप करतात। She called in front of us bad words. She called for teachers and all. She called. हांव स्कॉलाक लेट जालोलो म्हणून म्हाका टॉयलेट घासपाक लायलेलो 2दा. Now we came to know last 4, 5, 7 days have passed. One by one rumors are coming out. Then I came forward to inquire with the teachers what is happening. Still teachers are scared that if they come in front of the camera that they will be removed out of the school. स्कॉलाक वचपाक दिता कित्याक तेंची पेरंट्स एकठांय जाल्या, पेरंट्स आतां आवाज काडटा, पूण भुरगीं भिल्या। भुरगीं आतां म्हणटा मामा आमकां कितें जायत जाल्यार कोण येतलो आमकां पळोवपाक, ती स्कॉलाक लॉक घालून दवरता। हांव ओपनली सांगता भुरग्यांक तिणी लॉक घालपाक जायना। भुरग्यांक फाल्यां इतली वर्सां पेरंट्सां एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम वयतलो प्रिंसिपलाची। जेन्ना आमी एज्युकेशन डायरेक्टर अनिल पवाराक मेळपाक गेली त्या वेळार अनिल पवारान जेन्ना हांव दार ओपन करून भायर सरतालें भितर सरतालें त्या वेळार अनिल पवारान सांगलें तुमी कित्याक येयला, सपोज इतली स्कूल मेळटा जाल्यार तुमी चलात आनी सेंट्रल झोनाक कंप्लेन करा, हांगा येवपाची गरज ना। अनिल पवार आनी अशें आयकलां की थोडे पेरंट्सांनी आमकां अशी कंप्लेन केला मॅडम तुम्ही खंय वचून अनिल पवाराक कंप्लेन केल्यार चलना ना, कित्याक कारण ताका ऑलरेडी राज्य पोर्टली पावता डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन डिपार्टमेंटार, पण तेंच्यांनी सुद्धा कांय एक्शन तेजेर घेवंक ना। ती जर एक्शन जर आज घेतलेली आमी हांगा येवंक पावची नासली, आमकां कांय गरज नासलेली। कंप्लेन तेजेर फायल जाल्यार भुरग्यांक तिणी टॉयलेट धुवपाक लायले, लेबर कसो वापरलो त्या भुरग्याक, बुरशी गायी बिळी वापरली, भुरग्यांक बापायक जिते मारले तुवें अशें म्हणून भुरग्यांक टॉर्चर केलो, मानसीक त्रास केलो, नाका जाली बुरशी गायो मारल्यो, बांदून मॅन्डेटरी करून भुरग्याक खिडकेनसून देंवयलो, जमनेर देंवयलो। प्रत्येक वेळाक भुरग्याक तिणी त्रास करीत आहा। कितले तरी टिचरांक तिणी बुरशी उतरां उलोवन टिचऱ्यो त्या इस्कॉलांतल्यो सोडून गेल्ले आसा। तिच्या भयानूच हुकूमशाही कशी ती इस्कॉल चलयताली, तिका दिसताली आपुणूच ओल एंड सोल म्हणून। आज आमी परत पुलीस स्टेशनार आयिल्ली त्या रॉयल स्कुला बद्दल, तिची ती प्रिंसिपल आसा तिकाय बी आमी आपयल्ली, पण ती ऑलरेडी एंटीसेप्टी बेलाक गेली आनी आमकां स्टेटमेंट आतां आमी सगळे भुरग्यांचो स्टेटमेंट आनी पेरंट्साचो स्टेटमेंट आमी सगळो रिकॉर्ड केलो आनी तिका ती जर एंटीसेप्टी बेलाक गेली तिका पुलीस जोपर्यंत कोर्टाचे हे जायना तिका हांगासर हाडपाक मेळना। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।